आमी लागीं सया 노년에봐 막하루야 아노남서 나가서야 다로나도 걸어보니야 지비다도 서루도니야 암가불경 두바다고 두샤라잔 모르는 파워 Budaci puvitra atmece navi. Amen. सर्विसपुर तुमचे सव्यांसु तुमचे सव्यासु आईची मिसाची बेटा में बेटोईता हूँ आत्मियाक तुमचे यातनिक बाबा फादर कुसिसां दि सिल्वा हाची खातीर त्याच बरोबर दुसरं इंटेन्सा हूँ महिन्याचं उगडास करून आत्मियाक जोखी विएगस ह्या बाबा खातीर देवान तांची काकलूत करून सासनीक विसो सासनीक सूख तांकां फावो करूंक तांचे खातीर मागुया 2 दिसां निमतान आयच्या दिसाक आमी मागता अगुस्तीन रॉड्रिग्स वेलंकनी फेर्नांडीस आनी नेथन आफोन्सो तांचो उगडास करतना तांचे खातीर मागतना दुसरी आमची भावां भयणां आपलो 2 दीस मनयतात तांकांय मागण्यांत दवरुया आनी काजराचे 25 वर्सां निमतान आमी मागता ऑल्वीन आनी लारा तांचो उगडास करतना दुसरी आमची भावां भयणां आपल्या काजराचे वरस मनयता तांकांय सगळ्यांक मागण्यांत दवरून देवाची कृपा देवाची मोसत देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जावंक हे मिसाचे पेटेंत मागुया आनी पवित्र रितीन फावती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सोपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बाबा मुखार दवरुया कित भाशेन कोविड-19 कोरोना व्हायरस ही पिडे खातीर मागुया सुमार 1,500 दर दिसाक नवे केसीस चालू जातात पूण कितलींच मनां सुमार 30 आनी 9 मरणां जालोलीं आसात जायती आमची भावां भयणां हे पिडेक बोली पडलेलीं आसात कुडे घरांनी आसात हॉस्पिटलांनी आसात कोविड केअर सेंटर हांगासर आसात देवान सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक मागुया तांची मोगान सेवा करतलीं जायतीं आमची भावां भयणां आसात दोतोर आसात नर्सी आसात फ्रंट लायन वॉरियर्स वर्कर्स आसात आपखुशीन वावर करतलीं जी वॉलंटियर्स आसात दुसरी आपलो जीव रिस्कार घालून ल्हान व्हड वावर करतात सगळ्यांचो ह्या वेळार उगडास करून तांकां देवाची कृपा देवाची घोटाय मागुया ही पिडेक लागून जायत्या जाणांची घरची मेंटल स्टेट एके भाशेन मोनाची परिस्थिती तांची तितली बरी ना तांच्या घरच्यांचोय उगडास करुया
तरेतरेचे दुसऱ्या पिढ्यांक सांपडलेलीं भावां भयणां आसात. जेजूची पिकोवणी तांकां फावो जावंक मागुया. कितल्याच जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. कितल्या जाणांक आमी मागतल्या म्हणून मागण्याचें आस्वासन दिलां. ह्या वेळार हें सगळें ओळखून घेवन तांच्यो आमच्यो गरजो, तांची आमची मागणी ही मिस्साचे पेटेंतल्यान सोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. देव आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चल. तुजी शांती आमकां फावो जा आनी तुजे पवित्र सभेक संवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा सगळ्यांच्या देवा आमची काकुतकूर आनी आमचेर नदर घाल. दर एका राष्ट्राचेर तुजी भिरांत घाल. सर्वेस्परा जशें आमी तुजे भायर आनीक देव ना म्हूण वळखलां तशें तीं तुका ओळखूंक पावूं. नव्यो खुणा दाखय, नवी विस्मितां कर. तुज्या हाताक आनी तुज्या उजव्या बावड्याक मोहिमा जिखूंक घे. जाकोबाचें सगळ्या कुळांक एकठांय कर. सुरवातेक ताचें दायज आसलें तें तांकां परतून दी. तुजें नांव घेता ते पोरचेची दया कर सर्वेस्परा. मालगडो पूत जाल्ले पुरी तुवें वागयल्या इस्रायलाची काकूत कर. तुज्या पवित्र शाराचे चुरचुरे कर. जेरुसाल्याची दया कर. तुज्या विसवाचो जागो तो. सियोन शार तुजे वाखाणणेच्या गितांनी भर आनी तुजें पवित्र घर वैभवान नेटय. तुवें सुरवातेक रुचल्यांक साक्षी दी आनी तुज्या नांवान केल्लीं बाकितां शार्ती पावय. तुका रावतल्यांक इनाम दी आनी तुज्या प्रवाद्यांचेर विस्वास ठेवूंक जाता म्हूण दाखय. आरोनाक तुजे पुरचेचेर आशिर्वाद घाल्लो त्या पुरी सर्वेस्परा तुज्या सेवकांचें मागणें आयक. हे पुरी तूं एकलोच सर्वेस्पर आनी सासणाचो देव म्हूण प्रितमेची सगळीं मनशां ओळखूंक पावूं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे काकुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोनवाडाय आमकां दाखय. आमी पडे जाल्यार एकदम दळडिरी. जबाब. तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोडवणारा. आमची पातकां बुगोस सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब. तुजे काकुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. कोयद्यांचें रुदन पाव तुजे मुखार. जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां तांकां तुज्या बावल्याच्या बोळान निवार. जबाब. तुजे काकुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. पूण आमी तुजी परसा. तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्या. पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणणी करतल्या. जबाब. तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy,
soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयलाय. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमणी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सुम्या. शीस जेरुसाल्याक चडून वेताले. जेजू तांचे फुडें चलतालो. ते घाबरलोले आनी पाटल्यान वेतेली ती भियेल्ली. 12 जाणांक नव्यान कुशीन व्हरून आपणाक घडचें आसा ते विशीं अशें तो तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुसाल्याक चडून वेता आनी मनशाच्या पुताक महायाज्ञिकाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या हातांत घालतले. ते ताका मोर्नाचें फोर म्हण मारतले. ताका विदेशाचें आधीन दितले आनी ते ताच्यो मोस्कऱ्यो करतले. ताचेर थिंपी उडयतले. ताका झेर म्हण दितले आनी जिवेशी मारतले. आनी 3 दिसां उपरांत तो परतून जिवंत जातलो. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी सुवांव ताचे सोशी आयले. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो जाय. ताणें तांकां म्हळें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हळें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजवे हाताक आनी दुसरो तुज्या दावे हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हळें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नोकळोत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत मो. ताणें ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दावे हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाणी आयकून जाकोबाचेर आनी सुवांवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सरचें आपोवन जेजून तांकां म्हळें, विदेशामध्ये तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचे जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकण्णी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाफमडेनो, आयची दोनी वाचपां आमकां आज खेरीत भाशेन आमी कसलें देवाक मागणें करता, आमची मागणी देवा मुखार कसलीं जातात हाचेर नियाळ करूंक ही दोनी वाचपां आपयता. पयले वाचपांत सिराकाच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमकां बरोवपी कोण परी सर्वेस्परा देवाक एक मागणें करता. आपले काळजाचे उल्लेख, काळजाचे उल्हास ह्या मागण्यांतल्यान देवाक उबारता आनी कसलें ताचें मागणें जालां तें बेस बरे भाशेन आमकां आयकूंक मेवलां. सर्वेस्पर देव एकलोच एकलो, ताचे भायर दुसरो आनीक देव ना. जें कितें सर्वेस्परा देवान इस्रायल पोरचेर सवें केलें, तांकां बेसांवांनी बोलीन आशिर्वादान बोलीन, तेच भाशेन आमकांय बोर सर्वेस्परा हें ताचें मागणें. आनी खेरीत भाशेन तो सर्वेस्परा देवान जे परी आरोना वरवीं मोइसेसा वरवीं पोरचेचेर आशिर्वाद घालो, तेच भाशेन आमकांय सगळें देवाच्या आशिर्वादाची गरज हें ओळखून घेवन तसलोच आशिर्वाद
आमचेर घाल म्हूण एके भाशेन बरोवपी सर्वेस्परा देवा लागीं मागता. सर्वेस्परा, तुज्या सेवकांचें मागणें आयकून घे. आखरेक बाबांबडीनो सगळें जें कितें हो बरोवपी देवाक उबारता तातूंत शेवटाची वळ ती. सर्वेस्परा, तुज्या सेवकाचें मागणें आयकून घे. कित्याक हो सेवक सर्वेस्परा देवाचें बरेंपण ओळखून घेता, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ओळखून घेता, सर्वेस्पराची पदवी ओळखून घेता आनी आखरेक आमकां सगळ्यांक जे परी सर्वेस्परान इस्रायल पोरचेचेर आशिर्वाद घालो तसलोच आशिर्वाद आमचेर घाल म्हूण एके भाशेन तो मागता. आयचो जाबाब त्याच मागण्याचो आमकां उगडास करता. तुजे काकुतीची नदर आमचेर घाल सायबा. काकुतीचें मागणें तें. कित्याक दुबावावरीत आमकां सगळ्यांक देवाची काकलूत गरजेची. देवाचे काकलुतीक तुवें आनी हांवें सगळ्यांनी आमी उलो मारची गरज. कित्याक जेजूच्या काळार जायत्यांनी जेजूक उलो मारलो. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. हे जेजूचे काकलुतीक ताणें उलो मारलो. हे मागणें काकलुतीचें ताणें जेजूक उबारलें आनी जेजून तांचें मागणें आयकून तांकां काकलूत फावो केली. जाल्यार बाबा म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्कू जेबेदेवाच्या पुताच्या मागण्याची खबर आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक दिता. जाकोब आनी जुआ हे दोगूय जेजू सरशीं येतात आनी जेजू जेन्ना आपल्या कोश्टा मोर्तांची खबर सांगता. नव्यान आपूण बापासोचे वेसो आसा वैभवांत बसतलो तेन्ना हे दोगूय मागणें करतात जेजूक आनी तांचें मागणें म्हळ्यार आपस्वार्थाचें मागणें तें. सायबा, तूं वैभवांत बसतलो तेन्ना, वैभवांत येतलो तेन्ना तुजे उजव्याक आनी दाव्याक आमकां बसय. जरी बारांचो जोम तो तरी आसतना ह्या वेळार ते दोगूय फकत आपणाचें चिंतात, आपस्वार्थी जातात आनी आपणाच्याच ह्या आपस्वार्थाचें हे मागणें जेजूक करतात. तेन्ना बाबांबडीनो जेजू तांकां म्हणटा, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नोकळोत. बाबांबडीनो, आज हे मिस्साचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना दोनूय वासप आमच्या कानार सादल्यात तेन्ना मागण्याचो हो संदेश देवाचें उतर आयच्या दिसाक आमकां दिता तेन्ना तुजें आनी म्हजें मागणें कसलें जाता काय? कितें आमी देवा लागीं मागता काय? देवाचें बरेंपण आमी मागता, सोमेस्तांक देवाची काकलूत मागता, सोमेस्तांक देवाचो आशिर्वाद मागता. वो फकत आमचें मागणें आपस्वार्थाचें मागणें जाता काय? फकत म्हजे खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर हें मागणें जाता काय? आज बाबांबडीनो आमकां देवाचें उतर एके भाशेन सिराकाच्या पुस्तकांतल्यान देख दिता. देवाचें बरेंपण आमी ओळखून घेवन, देवाचें दोरेक बरेंपण ओळखून घेवन देवाच्या आशिर्वादाचें, देवाचे काकलुतीचें हें मागणें जावंक जाय. आनी न्हय ह्या दोग भावां सारकेलें आपस्वार्थाचें मागणें. देखून आज हे मिस्साचे भेटेर आमी वांटो घेता आसतना जिविताचे अंतस्करणाची चवकशी करुया. आमच्या मागण्यांचें जिवीत कसलें जाता तें पळोवया. कितें आमी देवा लागीं मागता, कसल्यो आमच्यो गरजो देवाक आमी उबारता हाचेर नियाळ करुया. आनी सोमेस्तांक देवाचो आशिर्वाद, सोमेस्तांक देवाची काकलूत फावो जातली मागणी आमी उबारूंक आमकां कुरपेन भर म्हूण हे मिस्साचे भेटेंत मागुया. बेटोने वेलार गायन गावुया. यादनी कुंडो समोर पिता. C18 page 36. C18 page 36. Somor pita amchi mona somor puya agni kuno toyar koto kalza amchi toyar koya Karos betonya Ami amchi betonya Isarogoto koldita Biung kami hai disanya
तुमचे भवमडीने म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बाबा, हे वाकाडणेचें बलिदान तुका आमी भेटयता आनी बागयोन फिलिपाचे देखीन संतोषभरीत काळजान तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी पेल्याचे सेवेक जीव खर्चूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराच्या उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वधाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दौलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दौलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सगळेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपली आशिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलो. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta good purgatoria, Jesu melo, Jesu chivonzala, Jesu novia nietolo. Baba, Jesuच्या मोर्दांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची आपापल्या घरांनी रावून मिस्साचे पेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोंत धरून दिता. आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवले ते सगळे भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमीन. बाबा देवान दोरेक आमचे मागणे जे आमकां बऱ्याक पडटा तें आयकून आमकां आपल्या आशिर्वादान बोरल्या. जे कितें ताचे लागीं आमी मागलां तें, मागूंक ना तें आनी मागूंक नकळो तें सगळें आमकां फायद्याचें जाल्यार दुबावावरीन देवान आमकां फावो केला. आपलो आशिर्वाद मेळोवन दिला. आपली काकलुतीची बेसांवां ताणें आमकां फावो केल्या. देखून ह्या वेळार दोरेक ताचें बरेंपण, दोरेक ताचें बेसांव, दोरेक ताचो आशिर्वाद ओळखून घेवया आनी उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येता निरास वर चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमेची शांती सदाकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती. शेळेच्या जेवणांगा पयली सोकली आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर हें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमचे घरांनी रावन आत्मीक कुमन्यांतल्यान जेजूक आमचे काळजांत घेवंक आत्मीक कुमन्यांचो आक्त करुया. जेजूक आमचे काळजान दवरून हे पिळी आड हे मागणे आमी करुया. सोर पदवीधर आनी काकुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणाक खाला येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावत ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरचें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडला ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक
पुरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. प्रार्थया. भोव मोगाल बाबा, ह्या सुर्गेच्या जेवणा वरवीं खोरी दादोसकाय दिता ते जिविताची आमच्या काळजाची भूक वाडय. जशें ह्या जेवणाच्या बळान बागयोन फिलीप नेरीन जेजूक तुज्या मोगाची गोडसाण चाखूंक दिली, तशें आमकांय निस्वार्थी सेवेन हेरांक कुडीन आनी ओतम्यान संतोश बरीत करूंक कृपा दी आनी सासणांक तुजो संतोश भोगूंक पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमीन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोवभाग्यवंत मारी, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवांचो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी देवाक कारगां दिता. आदाराची माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई, आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळणीचेर जोयत भरून घोटाय. जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक पवित्र मोन आनी तुज्या पुता सभेन सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये, आमचे पासत विनंती कर. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुजे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नोगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यांत तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाला आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराची माई आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मरतेल्यांक पाव, ताळणींत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गोरसांनी मागणे. ही आदाराची माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवन मागता. कश्ट, दूख, उस्के कुंती, विघ्नां, संकश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले खुरीस. हे अडचण्यांनी आमची दयेन जोडटून कर. तुज्या पुताच्या कश्टांक आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सस्तिकायेन सगळें सोंसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहिबाक, बिस्म साहिबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धर्मीक एकवटान जियोवशे खोर म्हूण मागता. आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र सभेचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो भेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. आमचे माय उदेशी आमकां आयक. मेलल्या सोमेस भावार्थांच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता.
येशू मी आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगीशी कर म्हूण मागता. येशू मी आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो खाशा गरजो हे आमचे शाश्वत आदाराचे माये मुखार घालुया. Orom tuja dukaso, orson dostolu tuže, moje dukace dave, tuže vergen barok tuso, orom tujasu dukaso, orson dostolu tuže, moje dukace dave. बावार्थ्यांची मागणी. ही आदाराची माई तूं गिरेस्तशी उदार देवाची सोड देणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची राखण कर. क्रिस्तांतावन तूं आमच्या पातकेंचें बोगसणें आनी आमचें तोरण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता ताळणेच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पुरेन जीव आनी आयत्या मनांत पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराची माई. आतां आमी सर्वय सुमयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणा खाल जियोंक आमकांच वंपून दिवया. नोमान मरे कृप्यान बोलले सर्वेश पॉग तुझे ताय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमचे पासत विनोदी कर ए देवाचे भाग्यवंत माये. क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फाव जावच्याक. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तो यार आमकां आदार दिव. आमी तुजे लागीं मागता. आमी जे काळजांत थावन तुज्या आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडणेचो फळ सासणाच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. ये सोम्या कुडीचे असोक्तायेंत कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोसल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव भरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितोळ जावन बेगीन तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाता आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमचे पाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शेवटाक गायन गावया. बो मोगाल माये. T12 page 207. T12 page 207. Czytaj tu rał, roza kata, sodam stupał, pomagal maj. Am czytaj tu rał, roza kata, sodam stupał, maje kakrudicie, maje mogacie, maje soczego nami bolele. Maje kakutice, maje mogacie, maje soczego nami bolele.